पणजी हॉटेल केनीन चवथी निमतान खासा तरंग प्रदर्शन भरला। हे प्रदर्शन 8 ते 10 तारीख मेरेन आसतले। प्रदर्शनात खुबशा घरगुती तसेच हस्तकलेच्या सामानाची विक्री जातली। आर्डिक्स कुवा खातीर पणजीच्यान संजय मनोली। आमच्या महिला ग्रुपांक आनी जे आपल्या पांयाचेर उबी रावन कितें तरी करपाक सोदता तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवप। इट्स अ व्हेरी गुड आयडिया दॅट दे हॅव स्टार्टेड एंड आय विश देम ऑल द व्हेरी बेस्ट। हे चवथच न्ही, फुडें बाकीचे सण येता, आमचो बकरी ईद येता, मागीर आमची दिवाळी येतली, क्रिसमस येतलो, तेन्नाय तुमी हे करचें पडटलें। आनी आय थिंक यू शूड बी एबल टू टेक द आउटर स्पेस ऑल्सो वन्स यू लिटल बीट एक्सपांड, बिकॉज केणी हॉटेलान हांगा जागो आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की तुमी जर थोडे प्रयत्न करत जाल्यार आनीकय तुमकां सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिला मेळटल्यो ज्यो आनीक नवे नवे प्रोडक्ट्स हे ते करून हांगा तुमच्या प्लॅटफॉर्माचेर डिस्प्ले करपाक सोदता। एक परत एकदा तुमचें हांव कौतुक करता, अभिनंदन करता की तुमी हो बरो इनिशिएटीव हातान घेतला टू ब्रिंग एवरीबडी टुगेदर एंड ब्लेंड ऑफ कमर्शियल एंड होममेड एक्टिविटीज। व्हेरी नायस ब्लेंड दॅट यू हॅव पुट इन एंड आय विश ऑल द सक्सेस टू सगळ्या आमच्या महिला ग्रुपांक, सगळे हांगा ज्यो एंटरप्रिनरशीप जे चालू करपाक हांगा आयल्या तांकां सगळ्यांक हांव सक्सेस विश करता आनी तुमकां सगळ्यांक चवथीच्योय इन एडवान्स परबी येता। आम्ही हे चतुर्थी स्पेशल म्हणून आयोजित केला। हे सेकंड टाइम आम्ही आयोजित करता। एक्चुअली फर्स्ट टाइम केल्ले तेन्ना आमकां प्रोत्साहन मेळ्ळो बाकीच्या पार्टिसिपंट्सा कडल्यान। सो हे सेकंड टाइम आमी चिंतलें अशें चतुर्थी स्पेशल आयोजित करचें म्हणून। सो हे 3 दिसांचें आसा, 8, 9, 10 केनी हॉटेल 18 जून रोड। सो हांव विनंती करता सगळ्यांनी येवन विजीट दिवची।